खरें म्हटल्यार दिल्लीचो मॉडेल वेगळो आणि गोंयचो मॉडेल वेगळो. गोंय हें माणकुलें गोंय, भांगराळें गोंय, आणि ह्या गोंयान भितर आमचे गोंयचे बजेटच आसा पयलीं 20,000 कोटीचें आणि दिल्लीचे बजेट आसा 70 कोटीचें, आणि त्या बरोबर ती युनियन टेरिटरी, ताका कांय लायबिलिटीज पळय ज्यो आसात त्यो व्हडल्यो कॅरी करपाक पडना. आमचें आसा तें राज्य. अशें ह्या राज्यां भितर येवन ह्यो सगळ्यो घोशणा करप, एक स्वयंपूर्ण जे राज्य आसा स्टेट, त्या स्टेटीक चॅलेंज करतना युनियन टेरिटरी चॅलेंज करता. हें खरें म्हटल्यार शिक्षीत लोकांक कळटा. गोंयचे लोक तितले सामके अडाणी ना, गोंयचे लोक इतले बुद्धूय ना, तांकां युनियन टेरिटरी आनी स्टेटीचो फरक कळना असो न्ही. पण हे सध्या मनोरंजन जाता, करमणूक जाता, एंटरटेनमेंट जावपाक लागलें आसा. आनी म्हणून आप जे पळय फटोवपाचें राजकारण करता ताजेर आमी मुद्दामून लोकां मदीं भ्रम निर्माण करचो न्ही म्हणून पत्रकार परिशदेन आमी उजवाडा. मुळान काल घोशणा केली की जे सगळ्यांक सरकारी नोकरी पयलीं गेली, स्टार्टींग जेन्ना गोंयांत पावलो तेन्ना, ताजे नंतर परत ती मातशी फुडें व्हेली आनी मागीर म्हटलें कितें जॉब्स टू ऑल, मागीर ताजे फुडें घेतले आनी आतां ते डोज केले. कोणा जॉबलेस आसा तांकां आमी पयशे दितले. आतां गव्हर्मेंट जॉब्स टू ऑल, तर जॉब्स टू ऑल म्हटल्यार कितें, म्हणजे ते इल्लो पळय स्टार आसता आनी ते सकयल बरयल्लो आसता पळय, जरुरी प्रमाणे कार्यक्रमात फेरफार केला जाईल, ऑरेंज स्टॅच्युरी वॉर्निंग आसता पळय ती, सिगरेट पिण्यास आरोग्याक अपायकारक, सगळें बारीक बरयल्लें आसता. तसलें हें जॉब्स टू ऑल म्हटल्यार कितें, सगळ्यांक काम. सरकारी नोकरी न्ही, पयलीं आयले शब्द गव्हर्मेंट जॉब, मागीर हळू तो चेंज केलो वर्ड आनी जॉब्स टू ऑल, आनी मागीर आतां ते डोज केला, पण आमी तांकां पयशे दितले म्हणून. खुबशे दिल्लीवाले येता आनी गोंयचरांचे एक पावस घालून म्हाका एक आर.के. लक्ष्मणाचो समरायज करतना एक आर.के. लक्ष्मणाचो कार्टून याद जाता. आर.के. लक्ष्मणाचो सामान्य मनीस सगळ्यांक खबर आसता. तो एका फ्रेमीक एका पॉलिटिशियनाक विचारता मिटींग जातकीर, बाबा तुवें शुअर आसा काय तूं हरपाचो? पॉलिटिशियन अजब जाता, कित्याक विचारता. सामान्य मनीस ताका सांगता बाबा तुवें जिया प्रमाणे हांगा वचनां दिल्या जाहीर सभेन, सगळ्यांक कळ्ळें की तूं हांगा येवचोच ना पावराचेर, कितें उलोवन तूं हांगा गेला. एक थोडेशे संक्षिप्तान ज्या कोणाक खात्री आसा की फुडें आतां निवडून येवपाचीच ही गॅरंटी ना, देर इज नो स्टँडींग, आतां वचनां दिवपाक कितें आसा. फायनान्शियल जावं आनी कशें तांकांय शक्य ना, तांकांय खबर आसा. तांकां कितें जाता, मारया पाण परत म्हणलें की तांचें वता कितें काय म्हणून. ते 70,000 कोटी तांचें बजेट आसा, 69,000 crores, ते थंयच्या बजेटांतले हाडून दितले हांगा. अरे तूं कोण ना न्ही जाल्यार सगळे साम दाम दंड भेद वापरून सत्तेर येवपा खातीर प्रयत्न करप, आनी मागीर येतकीर तूं समजा दिलें ना, मागीर फटींगपणां गेली तर मागीर तुका कोण विचारता. तूं एकदां निवडून येता सांगून कितें आपूण हें करपाना, कोण हाजेर देवार हात दवरता, कोण बोडगेश्वरा वता, कोण कुर्सार हात दवरता आनी निवडून येता, रातया यू टर्न घेता आनी मागीर सगळें आपल्याला भरता. त्या वेळाचेर मागीर लोक हताश जाता. लोक म्हणटा पळय लोकांक कळटा चल्लें कितें काय म्हणून. पण तो आयलो न्ही थंय सद्या ते सिटर बदला 5 वर्सां मागीर फुडलें पळय म्हणटा. असली फटींगपणां करपी पळय जे लोक आसा हेच लोकांक प्रॉमिसीस दिता. दे आर गुड सेल्समॅन. ते स्वप्नां विकतात. आमी आले आनी पॉलिटिशियनान खरें म्हळ्यार स्वप्नां विकची न्ही, स्वप्नां साकार करची. स्वप्नां विकले म्हळ्यार कितें कळ्ळें, सेल्समॅनशीप करतात ते. आमी लायट फुकट दितले, आमी हें दितले, आमी जॉब दितले, आमी 80% दितले, आनी जेन्ना निवडून पळय जेन्ना येता तेन्ना मागीर कितें करतात. सो 5 वर्सां जालें न्ही तांचे मागीर तांकां तें तंत्र कळटा जिखून येवपाचें. हे इलेक्शन जर इतलें बेगीन नाशिल्लें, फुडें 3-4 वर्सांनी आशिल्लें जाल्यार सुद्दां ही सरकार जबाबदारी बी गव्हर्मेंटाच्या एजेंडाचेर आसपाचें. हय तर सामकें फुडें बीन 100 वयर आनी हें ना 100%. आनी ही इनफॅक्ट एक पायंडो घालून दिला आमच्या प्रमोद सावंताच्या सरकारान
की खंय तरी प्रशासन हे लोकां खातीर आसपाक जाय आनी म्हणून लोकांनी कित्याक कार्यालयान येवपाक जाय कार्यालयात जर लोकांच्या दारान व्हेली जाल्यार आनी वीज सुविधा जातली सो दिस इज अवर कन्सेप्ट